संदीप शरणगावकर, सुकूरचे डेप्युटी मेंबर बाब अमित आस्तोडकर, पॅन्दिफ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोळणकर, सुकूरची सरपंच बाई सोनिया संजय पेडणेकर, सगळे उपस्थित पंच मेंबर, तसेच आपले जीसीएचे बाब विपुल फडके, बाळू फडके, त्यांचे सगळे ऑफिशियल्स, कोचेस, हांगा उपस्थित सगळे खेळपटू, द स्मॉल यंग गर्ल्स आणि द बॉयज हू हॅव बीन प्रेझेंट हिअर टू पार्टिसिपेट इन द कॅम्प. तसेच उपस्थित पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि बहिणी. विपुलान बऱ्याप्रमाणे told the whole part about what the Pink Center is. Cricket, I think, is in the blood of, like football, is in the blood of every goal. आणि गोंयकार फुडें सरचो स्पोर्ट्सान हे आमच्या सदांच परवरी तरी परवरचो भुरगो फुडें सरचो, गोंयचो भुरगो फुडें सरचो, आपले करियर करचे ह्या ध्येयान आमी काम करीत असतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना, ऑलराउंड डेव्हलपमेंट करता आसतना वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट इट इज नॉट ओनली सोशल, cultural, but sports also has been given a very big focus as far as Porvorim is concerned. One side we are shortly opening the multi-purpose Sukur ground in Sukur side of Sukur Panchayat, which will be opening for the whole of Porvorim and the people of Goa. Same time we had to get this camp started. And जसे विपुलान म्हणला, GCAच्या जोडपावलान लास्ट 10 years जेन्ना विपुल आशिल्लो, ताच्या सहकार्यान we started this particular place. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले. पण काही कारणा खातीर we were not able to go with the coaching and the other issues. When they came with the whole thought and we wanted to collaborate to see that the young budding talent gets the opportunity. कित्याक आता भुरग्यांक समज कितें कॅम्प जाय जाल्यार they have to go to Pणजी or they have to go to पेडणे. आणि सगळे जेन्ना परवरी अवेलेबल आसा जाल्यार पेरंट्सांक एकदा त्रास जाता, पणजे भुरग्याक वर परत घेवन यो, म्हापशा भुरग्याक वर परत घेवन यो फॉर ट्रेनिंग कॅम्प्स. सो हांगाच समज आमी व्यवस्था केली जाल्यार कशी जातली काय म्हणून. The Goa Cricket Association ground itself is in Porvorim, but it is continuously flooded with different camps representing the state. आणि त्याच्या खातीर थंय तांकां एखादी चान्स मेळना जाल्यार let us create the budding talent here. So the next stage is they can enter the GCA ground and take their future ahead. As parents have been putting their kids ahead. IPL type of opportunities जशा आता आमचे बाय रिनान म्हणलें, वैभव सूर्यवंशी has been one of the latest trend setter म्हणटी हांव. At a young age तो फुडल्या बॉलराक पळयत ना. खंय नांवूय आयकना काय करता, तो बॉल पळयता आणि तो जो ओडटा बॉल इज अ थिंग वेर टॅलेंट इफ गिवन ऑपॉर्च्युनिटी कॅन बी बुस्टेड व्हेरी वेल. आयच्या दिसा हे पिंक सेंटर सेकंड इन गोवा इज ओपन इन पोरवरी. त्याची मॅक्झिमम फायदो सगळ्या गर्ल्स, द गर्ल पीपल, ऑल द गर्ल्स हॅव टेक मॅक्झिमम ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ दिस पिंक सेंटर सो दॅट दे कॅन ऍक्च्युअली पुट दॅट टॅलेंट टुगेदर, गेट द राईट कोचिंग. जसे विपुलान म्हणला, पेरेंट्स हॅव टू बी मोटिवेटिंग, coaches have to coach. समज पेरेंट्स कोचिंगान पडली जाल्यार देन देर इज ट्रिमेंडस प्रेशर एट होम की तूं अशेंच खेळपाक जाय, तो बॉल तसोच कित्याक मारलो. क्रिकेट इज समथींग, इट इज अ गेम आनी ती खेळपाक जाय जाल्यार त्या भुरग्याक तितलोच आमी सपोर्ट दिवचो पडटलो. तिनूय पंचायतीचे पंच मेंबर, सरपंच, झेडपी आमी एकूच विचारान आयले की हांगाच सेंटर आमी ओपन करूया. आनी ताच्या खातीर आज हे ओपन करता आसतना बाब विपुल, बाब महेश देसाय आणि पूर्ण एंटायर तांच्या कमिटीक थँक्यू म्हणटा मनपूर्वक, कारण तांच्या खातीर हे सेंटर ओपन जाता विच विल गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू ऑल द गर्ल्स ऑफ पोरवरीम अँड सराउंडिंग एरियाज एट द सेम टाइम द यंग बॉयज. आयच्या येता त्या दिसांनी हे समर कॅम्प्स, माय कंटिन्युअस कॅम्प्स, वी विल स्टार्ट डुईंग थिंग्स फॉर द ऑलराउंड डेव्हलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हू विल बी एबल टू ग्रुप देमसेल्स अँड एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू प्ले एट द हायस्ट लेवल. म्हाका याद जाता संदीप क्रिकेटर, स्वप्नील क्रिकेटर, अमित क्रिकेटर, हांवूय क्रिकेटर, रोही क्रिकेटर, सगळ्यां पयलें जाल्यार चडशे सगळे खेळपटू हांगाच उबे आसात. अँड द स्पोर्ट्समॅन हू आर देर ऑलवेज हॅव द स्पोर्ट्स स्पिरिट. समटायम्स इट एंड्स इन पॉलिटिक्स. विपुलान ज्या तरेन आज पर्यंत सपोर्ट केला, तशेंच विपुल आनी महेश अँड गोवा क्रिकेट असोसिएशन हॅज ऑलवेज स्टूड फॉर इश्यूज दॅट वी हॅव पुट टू देम अँड एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू गिव्ह देअर ऑपॉर्च्युनिटी टू द यंग बॉयज अँड द यंग गर्ल्स ऑफ पोरवरीम एज फार एज क्रिकेट इज कन्सर्न. तांच्या खातीर सगळ्या वतीन तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. Let us work together, let us collaborate, let us create more talent which will ensure that Goa gets the best. आणि त्या बेस्ट आमचे पर्वकार असतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक निनील सगळ्या वांगड्यांनी जो परिश्रम घेतला टू गेट दिस थिंग ऑर्गनायज, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी दोन उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. पिंक सेंटराच्या इनॉग्रेशना खातीर हजर असलेले चीफ गेस्ट आणि मिनिस्टर फॉर आयटी अँड टुरिझम रोहन साहेब, तशेंच हांगा उपस्थित असलेले सगळे झेडपी मेंबर, पंच, सरपंच, जीसीएचे मॅनेजिंग कमिटी मेंबर, हजर असलेले सगळे कोचेस, मिडियांतले सगळे भाव, सगळे पेरंट्स, सगळे प्लेयर्स.
सगळ्यांक पयलीं सुवातेर येवकार. वेलकम टू दिस न्यू पिंक सेंटर ऑफ Porvorim. Let me tell you that this is the second pink center which is being inaugurated. Yesterday was the inauguration of the first center, and today it is a privilege, it is a matter of honor to start the second pink center in Porvorim. खरें सांगपाचें म्हटल्यार let us not see this as just as an inauguration of a facility, but as a promise, as a vision, and as an intent to uplift women cricketers all across Goa. हे सेंटर सांगपाचें म्हटल्यार खूब तेंपा पयलीं आमी बांदून स्टार्ट केल्लें, बट खंय ना खंय तरी ऑब्स्टिकल्स येयल्या कारणान स्टार्ट जाता बंद पडटा, स्टार्ट जाता बंद पडटा. तेच्या खातीर पयलीं म्हटल्यार ऑन बिहाफ ऑफ GCA पोरवरकारां खातीर हांव सॉरी म्हणूंक सोदता. आय वूड लायक टू अपॉलोजायज. Hello. Yeah, so I would like to apologize to the Porvarkars, all the players who are present here, for not being consistently present here, for not GCA being consistently present here. But I can promise you one thing, Rohan Sarabai have सांगूंक सोदता की under the able leadership of Sri Mahesh Desai, the new president of GCA, and all the managing committee members, आमची GCA double engine सरकारा भशेनूच धांवता. So I can tell you one thing, that after this there will be consistency in this center. Our coaches will be present here. Amchi ladies coach dedicated for pink center will be present here, as well as a men's coach जे आसतले ते हांगा मेल भुरग्यां खातीरूय प्रेझेंट आसतले. खरें सांगपाचें म्हटल्यार वुमन एम्पावरमेंट हॅज बीन अ नॅशनल प्रायोरिटी, रायट फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर टू द लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स. आयज सगळे ही नॅशनल प्रायोरिटी म्हणून कन्सिडर करता, आणि काळाची गरज आसा ती आमी करपाकूच जाय. आणि हे पिंक सेंटर स्टार्ट करपाच्या फाटल्यान हेतू एकूच आसलो की चलयांक एक स्पेशल प्रेफरन्स दिवन, स्पेशल प्रायोरिटी दिवन हे शिकोवपाची गरज आसली. बिकॉज टुडे sports, or especially cricket, for girls is not just an hobby, it can be a career path. As cricketer म्हणूनच न्हू जाल्यार whether it is side armor, whether it is performance analyst, whether it is trainers, strength and conditioning coaches, बाकी सगळे टाइपचे कोचेस आयज करियर पाथ चलयें खातीर क्रिकेटीन भरपूर आसा. बट फॉर दॅट बेसिक क्रिकेट इज नेसेसरी. यू नीड टू प्ले बेसिक क्रिकेट, यू नीड टू रिप्रेझेंट द स्टेट, अँड फ्रॉम देअर ऑनवर्ड्स पेरेंट्सांनी चिंता करपाची गरज ना. करियर पाथ खूप ओपन आसा. Not just in cricket, but once you play Ranji or once you play the senior team, then government jobs तुमकां इतले आसा की ऑपॉर्च्युनिटी खंयच कमी ना. आमचे कितलेशे सिनियर स्टेटीतले टीमीतले प्लेयर आयज गव्हर्नमेंट जॉबांनी आसा. सांगपाचें म्हटल्यार when I'm speaking about career paths, even today when you play the WPL, Women's Premier League, इतलो स्कोप आसा. एक बरी गजाल म्हटल्यार when the viewership is high of cricket, पैशांची खंयसरूच कमी जायना. भुरग्यांची फक्त मेहनत जाय, भुरग्यांचे एफर्ट्स जाय, आणि अशी भुरगे फुडें वयतली. आयज परवरचे होवन म्हाका दिसता शिखा पांडे जे इंडियाक खेळिल्ले आसा, इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस दॅट शी इज रिप्रेझेंटिंग WPL ऑल्सो. शी हॅज रिप्रेझेंटेड इंडिया ऑल्सो. लेट अस स्ट्राइव टू बी लायक हर, बट फॉर दॅट यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आणि एक गजाल म्हटल्यार 95% ऑफ इंडियन्स, एन एव्हरेज इंडियन, जो आपल्या एंटायर लायफान जोडून सुद्धा केन्ना बँकेन मे बी 1 करोड पळोवंक पावचो ना. आयज एका ऑप्शनान शिखा पांडेक शी वॉज सोल्ड फॉर 2.4 crores. I think it's a great moment for us, one of the top highest bidders in WPL history. But प्रश्न हांगासर एक वर्साचो किंवा एक ऑप्शनाचो ना. इतल्या वर्साची तिची जी मेहनत आसा ती त्याच्या फाटी आसा, आणि ती मेहनत खंय ना खंय तरी इट हॅज कम टू फ्रुएशन टुडे थ्रू दॅट ऑप्शन. आय होप हर ऑल द बेस्ट. आय विश द किड्स ऑल्सो ऑल द बेस्ट. खरें सांगपाचें म्हटल्यार let us speak to the parents also if they are there. पेरेंट्सांनी एक गायडन्साची भूमिका करूंक जाय, एक मेंटोराची भूमिका करूंक जाय. तरी हांव सांगता की डोंट एक्ट लायक कोचेस. कोचेसांचें काम कोचांक खबर आसा, ते बऱ्या पद्दतीन आपलें काम करतले. यू जस्ट गिव देम मॉरल सपोर्ट एट होम. आणि सगळ्या पेरेंट्सांक हांव परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी धाडस करून जे चलयांक धाडटा. आय कॅन अश्युअर यू ऑन बिहाफ ऑफ GCA, दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर युअर गर्ल्स. दिस इज अ सेफ स्पेस टू प्ले, टू रायज, टू शो स्ट्रेंथ, and to have a career forward. GCA कडल्यान खंयसरूच काय कमी जावपाक ना, इतले हांव अश्युरन्स दिता. परत एकदा सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा. रोहन सराकूय थँक्यू म्हणटा, स्पेशली कित्याक GCAच्या फाटल्यान तेंचो सपोर्ट डे वानच्यान आसा. केन्नाच आमकां काय कमी पडोवंक तेंच्यांनी दिवंक ना, आणि केन्नाय जर आमी तेंच्या कडेन हेल्पाक गेले जाल्यार केन्नाच तेंच्यांनी आमकां ना म्हणूंक ना. आय थिंक पोरवरकार्स ऑल आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह, हॅव एन MLA लायक हिम. So केन्नाच ही हॅज अ विजन, अँड केन्नाच डेव्हलपमेंटा कडेन त्यांनी त्या नदरेन पळोवंक ना. डेव्हलपमेंट सगळी फुडें वचोंक जाय हे तेणी पळयलेलें आहा. सो वन्स अगेन आय थँक एव्हरीवन. आय विश द स्टुडंट्स ऑल द बेस्ट, अँड देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.
माँ जी, आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ। और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।